दादाक करता की दादानी इनिशिएटीव घेतलेले की गेट नंबर 9 जो कार्गो वयता तो बंद करपाक जाय आणि दादान म्हाका आदले दिसा येवन सांगले हांवें आमच्या सगळ्या फ्रेंडांक सांगले दादानी आपल्या सगळ्या फ्रेंडांक सांगले मार्मागोवाचे लोक सगळे जाण आमच्या सपोर्टाक येयले आणि आयज आमी यशस्वी जाल्ल्या आयज आमी सक्सेस जाल्ल्या आणि आमचे जे डिमांड आसले आमचे जे कितें प्रॉब्लम्स जातले आमचे जे कितें डिफिकल्टीज जातले आयज आमी ते सगळे आमच्या आमदारा कडेन म्हटल्यार संकल्प आमोणकरा कडेन मांडले तो सकाळी येयल्लो तेन्ना ताका आमी सांगले आमचे प्रॉब्लम्स कितें कितें आहा तेन्ना संकल्प आमोणकर सकाळी वचून सकाळी म्हटल्यार मागीर वचून सीएमा कडेन वचून डिस्कस करून सगळे आमचे इश्यूज सॉर्ट आउट केल्ले आहा आनी आमचे जे कितें टार्गेट आहा आमचो जो कितें गोल आहा आमी तो अचीव केल्लो आहा हांव कॉंग्रॅच्युलेशन संकल्प आमोणकराकूय म्हणटा ज्या भाशेन ज्या पद्दतीन तेणी आमचे हे प्रॉब्लम सॉल्व केले त्या खातीर आनी एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा हे आमचे जे सगळे जे फ्रेंड्स आहा आमचे हे सगळे जे लोक येयल्ले आहा हे 5 राती आनी 6 दीस रावल्ले आहा तेंच्यांनी जायतो हांगा त्रास काडलेलो हांगा सगळो जो पोल्युशन आहा हांगा इतले जळारी आहा ते जळारीनूय सुद्दां ते फूल नायट रावल्ले आहा जेय नासतना चाय पी नासतना तोंड धुय नासतना ते सगळे जे कितें आहा न्हू ते सगळे सोडून ते आमच्या वांगडा रावल्ले आहा आनी हांव तांकां सुद्दां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा तेंच्यांनी हे जे कार्य केले ते आम्ही वास्कोच्या आमदाराक आणि मुरगांवच्या आमदाराक दोगांकूय रिक्वेस्ट केल्लेली की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन 9 नंबरासून जाता तो बंद करपाचो म्हणून कित्याक सांग हो ट्रान्सपोर्टेशन जो आहा हो सिटींतल्यान वयतालो आनी सिटीन कितें कितें आहा आनी कितें कितें ना तें आमी सगळें दाखोवन दिल्लेलें तांकां ओके आनी ते प्रमाणे आयज आमचो हो 6वो दीस ह्या 6व्या दिसा खंय ना खंय तरी फास्ट मुवमेंट जावन सीएमा कडेन तेंच्यांनी डिस्कशन करून एमपीटीचे जे अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन जे ऑफिसर्स आहा तेंचे कडेन डिस्कशन करून सगळ्यां कडेन डिस्कशन करून कलेक्टर सगळे पणजेची आतां मिटींग जाल्या कितें तेंच्यांनी सांगलां तुमकां आनी त्या प्रमाणे आमचो जो डिमांड आसलेलो की 9 नंबरांच्यान गाडये काडपाचे न्हू बिकॉज ऑफ आमी पोल्युशना खातीर हे करताले कित्याक सांग खूब वर्सां आमच्या वास्कोच्या लोकांनी पोल्युशन सोंसलां कितें आनी जो पर्यायी रोड आहा जो आतां इतले खर्च करून तेंच्यांनी रस्तो बांदला त्या रस्त्यानसून तुमी तो व्हरपाचो म्हणून तो रस्तो कितें ट्युरिस्टांक बांदून आसलेलो तो रस्तो स्पेशली बांदला हो कार्गो मूव करपाक आनी तो युटिलायज जायनासलेलो ओके सरकार जेन्ना इतले पयशे मोडटा आमचे टॅक्स पेयरांचे तेन्ना तेंचें कर्तव्य आसता ते युटिलायज जावपाक जाय बेश्टे प्रोजेक्ट्स केले आनी ते वेस्ट पडींग उरले जाल्यार ते पयशे आमचेच लॉस ते ओके आनी हेंच्या बिजनसा खातीर आमच्या लोकांचो आमी बळी दिवंक शकना कित्याक सांग हेच्या पयलीं आमी पळयल्ले एक्सिडंट जाले कितें लोक मेले बिले बीन कितें वर्स्ट टू वर्स्ट पळयलां आमी सारकें आनी मेजर आमचो हें आसलेलो कित्याक सांग सेंट एंड्रूज आनी सेंट जोझफ स्कूल आहा जी भुरगीं थंय स्कुलाच्या टायमार सुट्टा तेन्ना बीन एक्सिडंट जावपाक जायना म्हणून सगळे विचार करून हे सगळे आमच्या लोकांनी वास्कोच्या लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी हो आतां प्रोटेस्ट केल्लो ओके सो आमची कंडिशनां मान्य केल्या तेंच्यांनी फक्त एकूच हें कितें आहा जेन्ना पॅसेंजर शीप लागतली इंटरनॅशनल शिप्स येता हार्बर तेन्ना थंय कंजेशन आसता सारकें कितें टॅक्सी बिक्सी बीन थंय आसता कितें त्या टायमाचेर ते सिटींतल्यान हांगासून व्हरपाक जाय म्हणटा आमकां कित्याक सांग बिजनस बंद जावंक जायना म्हणटा टोटल म्हणजे लॉस जातले म्हणटा इवन गोवा गव्हर्मेंटाक सुद्दां लॉस जातले तो एक पॉयंट आमी मान्य केला पूण आमी कंडिशन घातलां तुमचे गाडये जे आहा ते 30 स्पिडीचेर वयतले आनी ज्या दिसा मुवमेंट जातलो ते दिसा ते स्विपर्स आहात जे हाडून दवरल्यात एमपीटीन ते युटिलायज जावपाक जाय आनी रस्तो क्लीन जावपाक जावो सारको आनी स्कुलां जेन्ना स्कूल सकाळचे 7 जेन्ना स्टार्ट जाता ओके आनी दनपारां स्कूल जेन्ना सुट्टा त्या टायमाचेर ट्रान्सपोर्टेशन जावचें ना सांजच्या टायमाचेर ट्रान्सपोर्टेशन हे आमी कंडिशन आमी घातलां ओके सो आमी रिक्वेस्ट केले तांकां सो आमी आयज जे प्रोटेस्टाक बसलेले ते आमी आयज आमचो प्रोटेस्ट फाटीं घेता कित्याक आमची कंडिशनां आहा ती तेंच्यांनी मान्य केल्लेली आहा आमकां सगळ्या वाटेनच्यान बरें कॉपरेशन मेळ्ळें कितें आयज हो लोक जो आपल्या हक्का खातीर सकयल देंवलो कितें म्हाकाय बरें दिसलें फर्स्ट टायम हांवें मुरमुगांवान येदो मोठो इशू घेतलो आनी तो इशू आख्या मुरगांवच्या लोकांनी सपोर्ट केलो ओके सो आयज जर आमी उलयत जाल्यार सरकाराक आमचे प्रॉब्लम कळटा कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लम आहा ते आमी उलयत ना आमी डिमांडूच करिना जाल्यार मागीर आपल्याक जाय तशें जाता सो जर आयज आपल्या हक्का खातीर झगडले आख्या गोंयकारांक सांगता जे प्रॉब्लम्स आहा इलिगॅलिटीज जे आहा उलया सरकारा कडेन उलोवन डिमांड करा जो मेरेन आयकना तो मेरेन बसा उपोशणाक बसा एका स्ट्रायकाक सो आयज बरें दिसलें आनी हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे जे गोवा पुलीस आहा तेंचे सुद्दां आमकां बरें कॉपरेशन मेळ्ळें पयर DYSP सलीम शेख फर्स्ट डे आमचे कडेन येयलो
आमचे कडेन बरे भशेन उलयलो, तेणी जाणून घेतले कितें प्रॉब्लम आहा ते, नाजाल्यार आमी पळयताले वयता थंयसर एग्रेशन सारकें सरकाराचें, पूण हांगासर आमच्या मुर्मुगांवान तशें जावंक ना. हांव स्पेशली DYSP सलीम शेखाक देव बरें करूं म्हणटा, तेणी ज्या पद्दतीन हें सगळें हँडल केलें कितें इज अ व्हेरी गूड पुलीस. मागीर तशेंच आमचो वास्कोचो PI आहा कपिल नायक, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुर्मुगांवचो PI आहा आमचो राघोबा कामत, ताकाय बरें करूं म्हणटा. फूल पुलीस स्टाफाक फ्रॉम PI टू आमचे कॉन्स्टेबल रँकाचे लोक आहा जे हांगासर येयले, जेंच्यांनी ड्युटी केली, कोणें कोणाक त्रास करूंक ना. प्लस ते CSFाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी स्पेशली आमच्या मदीं हांगासर मनोज मांद्रेकर, शांतीचो चेडो, म्हणजे एक्स कावन्सिलर आमची शांती ताचो चेडो, हेणें आमकां फूल सपोर्ट दिलो हांगासर. कितें आमी रातचे जेन्ना हांगासर न्हिदताले तेन्ना आमकां हेणी बस सुद्दां हांगा हाडून दवरली, लोकांक आमच्या भुरग्यांक त्रास जावपाक जायना म्हणून. आनी तुमी जे आपल्या हक्का खातीर झगडले ते तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग, ही मेंटेलिटी, क्रांतिकारी मेंटेलिटी ही व्हेरी इम्पॉर्टंट सारकी. कित्याक सांग, आयज जर आमी झगडाना, हे कोल पोल्युशन आनी बॉक्सायड पोल्युशन सारकें डेंजरस सारकें, आनी हेचेर खंय ना खंय तरी आवाज उठोवंक जाय आसलेलो. सो आमी पयले स्टेप घेतलेले आहा. कितें आनी लास्ट हांव आमच्या मुरगांवच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. तेणी इतले इनिशिएटीव घेवन CMा कडेन उलोवन डिस्कशन करून सगळे जे अथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन उलोवन, कळ्ळें तुका, कितें कांय कटकट जायनासतना कितें आयज आमकां हे डिसिजन हाडून दिलें तेणी गेट नंबर 1सून ट्रान्सपोर्टेशन मुवमेंट जावपाचें. तशेंच हांव दाजी साळकाराक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग, आमी जे दिसा पयले दिसा बसले न्हू, दाजी साळकारान डायरेक्ट प्रेस घेतली आनी सांगलें की आपूण सिटींच्यान कोल मुवमेंट करपाक दिवचो ना, जे कोण प्रोटेस्टाक बसले तांकां आपूण सपोर्ट करता म्हणून. ओके, आनी कोण उरलो हें करपाचें? ओके, सगळ्यांक. आनी स्पेशली आयज तुमकां म्हाजे प्रेस भाव आहात न्हू, कितें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग, तुमी ज्या पद्दतीन आमकां कोऑपरेट केलें, कित्याक हो एक मरे जेन्युन इश्यू आसलेलो आनी तुमी पॉझिटिव्ह हितून तो तुमी हायलायट केला सारको. सो प्रिंट मिडिया आनी प्लस आमची हे कशी मिडिया ती आमची इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग, आमी स्पेशली हांवें सुद्दां जे इश्यू घेतल्यात न्हू, तुमी सदांच आमचो साथ दिला आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी आशा करता की तुमी आमच्या बरोबर रावतले जेन्युन इश्यूंक. नाजाल्यार आमी सुद्दां नॉनसेन्स कितें उलयता, आमचें नांव पिड्ड्यार केलें उपकारता. काय ऑर्डरूच हे करता की डिमांड आसलो की सिटीनसून ट्रान्सपोर्ट वयचो ना म्हणून ते एक्सिडेंट ते सगळे एक्सेप्ट झालेले आसा.